Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. कोलपोतल्या भोसटवलोल्या जुलूम दितोल्या शाराक कोनिश्टाय येता. तें केन्नाच आपोवण्यांक कान दिनासलें, चूक दाखयल्यार मानून घेनासलें. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवासोरशी तें केन्नाच लागीं सोरूंक ना. होय, सगळ्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवांक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवांखाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरजांक नितोळ ओंट दितलों. इथिओपियेच्या नदीचे कांटा फुडें पर्यंत म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोरण्यांची लॉज तुका भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्या खोरविस्टांक हांव काडून उडयतलों आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलों एक ल्हानवीक आनी खालती पोरजां, आनी इस्रायलांत उरल्यांत तीं सर्वेस्पराच्या नांवांचेर विस्वास दवरतलीं. तीं कांय वायट करची नात, पोटी मारची नात. तुमच्या तोंडांत लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना तीं चोरवाक वेतोलीं आनी विसव घेतोलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलों. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक ओडवीक मेळटा. जबाब दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोषान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट ओळता. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बोरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर ताचें आयकोता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचें काळीज दुखोवलां कोंतोवलां, तांचे सोरशें सर्वेस्पर आसात. जाचें मन कळवळता वळवळता, तांचेर सर्वेस्पर हात ओडता. आपल्या सेवकांच्या ओतम्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. जबाब दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. हे सोम्या कळाव करिना काय. तुजे पोरजेची पातकां बोगोस.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोरशें येवन म्हणलें, पुता, वच आनी म्हज्या दाखांच्या मोळ्यांत आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना, वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदललें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सोरशें वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोंड वसुलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सोतमानूंक ना. पूण दोंड वसुलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोतमानलो. तें पळोवन तरी ताका सोतमानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदललें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, वायटुमी मनशां स्वर्गी राज्यांत भितर सरतलीं. माथ्यो 21:21-31. नियाळाक आदार. दिसपट्टी मिसांत, मागण्यांत, रेतिरांत आनी धर्मीक कार्यावळींत वांटो घेवंक हांव पयलीं आनी फुडें. पूण म्हज्या करण्यान, स्वभावान दुसऱ्यांची सेवा करूंक हांव सदांच फाटीं. दुसऱ्यांक बोगसूंक म्हजे लागीं जायना. दुसऱ्यांक मानून घेवंक, समजून घेवंक म्हाका रोखडोच राग येता आनी हांव तो काडटां आनी दुसऱ्यांक हांव पातयेना. हें कशें घडटलें? जरूय हांव सगळ्यो देव भक्ती रिती करतां, पूण ताच्या उतरा प्रमाणें जियोंक सोदिना म्हणटच त्या पुता भशेन म्हजें जिवीत जाता. शेतांत वेता म्हणटा आनी उपरांत वचना. एक भुरगो आपलो शापाय एक पेन्सील शापतालो तो पळयता आनी म्हणटा, तूं कित्याक इतलो ह्या पेन्सिलीची धास्ती घेताय? शापाय सांगता, भितर आसा तें आमकां लिसांव शिकयता, न्हय भायलें आंग. जिवितांत आत्म्यान कशीं वाडटात तें अदीक म्हत्वाचें. तूं कितली मागणी करता, कितल्या मिसांक वांटो घेता तें म्हत्वाचें न्हय, पूण तूं दुसऱ्यांक आदार दिताय तें अदीक मोलाचें. देवाचें उतर वाचून तूं जियेताय तें बळाबरीत दुसऱ्यांक दिसून येतलें. म्हजो थाराव. मोगला बापा, तुजें उतर वाचून, मागणें करून, सेवेंतल्यान वेव्हारांत घालूंक, वावरूंक आमकां सदांच तुज्या मोगांत एकवटान दवर. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Kuru.